मनशा खातीर मनीस जाल्लो जेजू आपल्या 33 वर्सांच्या मोठव्या आवदेन एका निर्दिश्ट संस्कृतेन, एका निर्दिश्ट धर्मान, एका सामान्य मनशाची जिणी जियेलो. ताची हर एक करणी, हर एक उतर जावन आसा बाचावेची बरी खबर. ही जिणेन पाळटल्या सर्वांक सल्वसांव लाभता म्हणलो बरवसो आमचो. ह्या बरवशान उदेल्या बाळूक जेजूच्या देवासावाची चरित्रा मोठव्यान अशी आसा. हे देवासांव कशें केदाळा आनी खंय सुरू जालें. बाळूक जेजूचें देवासांव कार्मेलितांक आदितावन मोगाचें. आज कशें कर्नाटकान बाळूक जेजूचें देवासांव चालतेर आसा, तशेंच स्पेनान रायांतावन धन सामान्य लोकांक हें देवासांव मोगाचें आसलें. 1628 इस्पेन स्पेनाची रायकुवन पोलिक्सेनान आपणाक अति मोगाची एक सुंदर बाळूक जेजूची इमाज प्रागाच्या कार्मेलीत मठवसांच्या कोवेंताक दान दिली. ती इमाज कोवेंतांत मानाच्या जाग्यार दवरली. उपरांत थंयसर रूप जाल्ल्या एका झुजा वेळा कोवेंतांचेर आक्रमण जाताना बाळूक जेजूच्या इमाजे समेत हेर इमाजी वस्तुरांनी गुठलावन आल्तारी फाटल्या कोयराच्या राशेन लिपयिल्ल्यान 7 वर्सां ते इमाज तशीच लिपोवन उरली. पूण झूज सोंपतना ह्या इमाजीचो कोणाकी उडास नासलो. झूज थांबतना पोळण गेल्ले फ्राद पाटी कोवेंताक आयले. तवळतावन कोवेंतांचेर विचित्र अणुवरां एका फाटल्यान एक येवनूच रावलीं. मिस्तेर कोणाकी समजलो ना. अखेरीक बाळूक जेजूच्या भक्तीपणा वरवीं आत्मीक सुखीदाडी जावन सुटका मेळिल्ल्या फ्राद सिरिलाक हे इमाजीचो अचानक उडास आयलो आनी ताणें सोदना करतना इमाज साक्रिस्तीच्या कस्ताळान मेळ्ळी. आदल्या भक्तीपणाची रिवाज वडिलांक कळोवन पुरो देवासांव कोवेंतान सुरवातलें. तूं म्हाका कितलो चड मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. हीं जावन आसात उतरां फ्राद सिरिलाक ध्याना वेळी बाळूक जेजून म्हणलीं. उतरां तेकीत बाळकां ताजे सरशीं गेल्ल्या हरेकल्याक बेसावण भरलें. कोवेंताक रक्षण दिल्ल्या बाळूक जेजूक परगट मान करूंक इगर्जेक दवरतना लोकां थंय भक्त वाडली आनी तांच्याय जिवितान महत्कार्यां जावंक सुरू जालीं. बाळूक जेजू लागीं जितलो लोक आयलो तितलो बेसावांनी बरोवन तृप्तेन परतलो. उदेंतीचें रोम म्हूण नांवाडिल्ल्या आमच्या मंगळुरांती 1945 इस्वेंत बेल्जियमांतावन आयिल्ल्या कार्मेलीत मिशनरींनी खासगी रितीन सुरवातिल्लें देवासांव हर एका लोकां थंय आज पावलां म्हणल्याक हांगा जमल्लीं तुमीच साक्स. 1945 इस्वेंत बेल्जियम कार्मेलितांनी मंगळुरान कायम कोवेंत स्थापोवंक निर्धार केलो आनी हाका गरजेची परवानगी लाभल्या उपरांत बंगेर पदाव म्हणलो हो 4 एकरे दोंगोर मोलाक घेवन कार्मेल गुडोमोन वलावन कोवेंत आनी कोपेल बांदलें. मार्च 18, 1954 इस्वेंत तवळसो मंगळूरचो बिस्प वितोर फेर्नांदान कोपेल आनी कोवेंत आशिर्वचन केलें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं मार्च 19 सांजुजेच्या फेस्ता दिसा सहाय्यक बिस्प पेरीस हांणी मीस भेटयलें. हाचे संगी प्रागाच्या बाळका जेजूचें भक्तीपण सुरू जालें म्हणयेत. 1956 इस्वेंत ताणें युरोपांतावन बाळका जेजूची इमाज हाडयली. आज 30 अजापांची इमाज बाळूक जेजूच्या पुणशेताच्या 10व्याक प्रतिश्ठापन केल्ली आसा आनी जायत्या भक्तिकांक भोव मोगाचें आनी भक्तीचें केंद्र हें जावंक पावलां. कार्मेल गुड्यार बाळूक जेजूचें भक्तीपण सुरू जाल्लें पुणशेत बांदल्या उपरांत न्हय. पुणशेत बांदून ह्या जेनेराक 30 वर्सां जातात मात्र. पूण सुमार 67 वर्सां आदितावन आतां फ्राद दिसपट्ट्या मागनाक वापरता त्या कोपेलान हर एका ब्रेस्तरा बाळका जेजूक नवें आसतलें. 1965 इस्वेंत थोड्या भक्तिकांनी कोंकणीन बाळका जेजूच्या मांडाक एक धाकटुलें मागणें चापोवन परगटलेले विशीं दाखले आसात. ह्या वर्सा आपल्या उक्तावणेची 30 वर्सां सोंपवचें
हें बाळूक जेजूचें पुनशेत बिस्प देवादीन बाजील सोजानी जानेवारी 11, 1996 इसवेन आशिर्वचन केल्लें. आतां हर एका ब्रेस्तारा 9 मिसांनी बाळूक जेजूक नवें चलता आनी ब्रेस्तार बाळूक जेजूच्या भक्तीपणाचो दीस जावन उरला. ह्या कार्मेल गुडयार बाळूक जेजूचें मंदिर आसपासच्या लोकांक मात्र न्हय पयशिल्ल्यांकी भक्तीपणाचें केंद्र जालां. ब्रेस्तारा मात्र न्हय आसता हप्त्या मदें भावार्थी लोक हांगासर एक भेट दिवन थोडो वेळ मागण्यान करसून कार्मेलीत मठ वसांतावन आत्मीक, लौकीक आनी मानसीक मार्गदर्शन जोड आनंदान फाटी परतोवचें निजायकी दादोसकायेचें. साबारांक हो जागो आपलें दुसरें घर जालां. एका सुत्रान सांगचें तर बाळूक जेजू आपणा सरशी येवच्या समेस्तांक जात, कात, धर्म आनी प्रायलेकी नासता उबारलेल्या आपल्या हातांनी बेसांवाचो शिवर वतून या म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशय दितलो म्हणलो बरवोसो सदांच दिता. बाळूक जेजू ह्या पवित्र जाग्यार फाटल्या 72 वर्सांतावन हाजीर आसून ताच्या पवित्र नांवाक आराधन करचें भाग आमकां सगळ्यांक लाभलेल्याक आज अर्गां दिवया. ह्या बाळूक जेजूक आज व्हडा दाबाजान मान पाठोवया. भवननी बडिनो तुमकां सुमेस्तांक बाळका जेजूच्या ह्या परबेक ह्या पवित्र थळाक बाळूक जेजूच्या पुनशेताक मोगाचो स्वागत. आज थोडी प्राइजस डिस्ट्रीब्यूट करची आसात. तुमी दयेकरून हांगासर मुखल्या कदेलार बसूंक जाय. आयल्यान गे ऑलरेडी कोण बरं आयल्यान आत वयर घाला पळय हांगा. ओके आनी कोण गे येवंक आसात गे नंतर आमी ती चेरां दुसऱ्यांक बसूंक दिता. ह्या फेस्ता बाबती भोवमुगेच्यानो जायतो खर्च आसा, मांडावळ आसा आनी हाका तुमी जायत्यांनी तुमची दुडवा कुमोक दिवन आमकां आदार दिला. आमी सांगलें की 3000 आनी ताच्या की चडीत दिल्ल्यांक आज हांगासर इमाज बेंजारकरन वांटतेल्या म्हूण ह्या इमाजीचेर बेसांव घालूंक संगतच सुत्यो वांटूंक आमच्या कोवेंताचे याजक मानदीक बाब वॉल्टर डिसोजा आसा. तांकां हांव मुखार आपयतां. तुमी सकडांनी एक घडीभर उबे रावचें. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी, समेचे नावी आमचो आदार सर्वेस पाव तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. भोव मुघाल बाप्पा, तूं आमकां सदांच रखताय, सांबाळताय, सर बेसांवांनी तूं आमकां भरताय. तुवें संवसार जसो मोग केलो की तुज्या एकाच पुताक आमचे संगी रावून ताणें इमॅन्युएल नांव घेवन आमचे संगी सदांच आसा आनी संवसार सरासरी हांव तुमचे संगी आसतलो म्हूण ताणें आमकां आश्वासन दिलां. तुज्या पुताच्या बाळपणा मान दिवंक आमी सर हांगासर जमल्या आनी प्रत्येक जण ह्या पोनशेत तुज्या पुताच्या नांवाक चड आनी साकण वागतानी आसतना ती वाकाणी तुका फावो जाता. तर मोगाळ बाप्पा हे दमसत्वे आमकां चड आशिर्वादांनी भरलाय आनी प्रत्येक जे पोनशेताद्वारे चड आनी चड लोकांक तुजो मोग तूं वांटूनच आसाय. तर आनी मुखारी ह्या पोनशेत आशिर्वाद घालता आसतना हांगासर जमल्या सर भक्तींकांचेरय तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुज्या पुताच्या मोगान हांगासर जमल्या समेस्तांक जाय शांत समाधान दी. तशेंच ह्या पोनशेतान जायते जण सेवा दिवन आसात आनी आमकां आदार दितात. तांचे तुजे बेसांव घालता आसतना आनी प्रत्येक जण आर्थीक रितीनी आमकां जायते हिता चिंतांक आनी तशेंच बेनिफॅक्टर्स तशेंच जायत्या दानींनी तांचो मोठो साकर दिल्ल्यांक तुजो भरपूर आशिर्वादांनी भर आनी तांकां आमी दिवचे इमाजीच्या तुज्या बाळपणाच्या जेजूच्या इमाजीचेर तुजो प्रत्येक आशिर्वाद घाल आनी ह्या आशिर्वादावरय तो पवित्र कर आनी खंयसर ह्यो इमाजी थंयसर वतात थंय रावतात त्या कुटुंबांनी आनी त्या जाग्यांनी जाय जाल्यार सर बेसांवां तूं शिंपडावन राव आनी तांकां समेस्तां बरें कर शांत समाधान दी. अशें तुज्या नांवां सदांच आमी वाखाणी करूंक आमकां तूं आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आनी सर्वेस्पाव तुमचे सवे आसूं आनी सपदिता देव बाप पूत आनी पळयतात मागीर इमाजीचेर तशेंच हे घेतलेल्या सुमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. देखून बसा. हांव नांवां वाचतना तुमी वा तुमच्या कुटुंबाच्यांनी वेगळी वेगळी येवन ह्यो इमाजी व्हरच्यो. जुवान डिसोजा आनी कुटाम कंकनाडी, पॉल डिसोजा बोंदेल, रेखा स्टॅनली डिसोजा बन्नूर, अन्ना मारिया डिसोजा पडील, रेश्मा वॉयलेट डिसोजा पेरमन्नूर, डेशिया लियोना डिसोजा बिजय, रॉयसन जॉन मिनेझस शक्तिनगर, डायना मोनिस कुलशेखर, एल्ड्रिन फर्नांडिस कपितोनियो, कॅरल डिसोजा नागुरी मंगळूर, मॅक्सिम सुरेश सांतुमायर आनी कुटाम गंजिमठ, सीमा मतायस बिजय, रोजारियो स्टॅनी डिसोजा कापिकाड, सुनीता नवीन डिसोजा पेरमन्नूर, ड्राके फ्रेड कार्डोजा देरेबाइल, रोनाल्ड मिनेझस काटिपळ्ळा, रोशन डिसोजा आनी कुटाम कद्री, शालेट आनी अशोक डिसोजा तुक्कोट्टू, संतोष वेगस बुंटवोळ, आयरिन मिनेझस कुलशेखर, रॉबर्ट मस्करिनस मिलाग्रिस, रुविन मोंतेरो कोणाजे, कॅटलिन आनी सोफिया रोड्रिगस शक्तिनगर, वेरोनिका बॉस्को कोट्टार, नवीन आनी फेमिना बंटवळ, वेलोरा डिसोजा बंटवळ, वॉयलेट मोनिस पडील, कियारा चिराग कंकनाडी, विवेक आनी प्रमिळा डेसा कुलशेखर, ट्रेवी वेगस कोडिकल, रीटा कॅस्टेलिनो आनी कुटाम उर्वा स्टोर, नॉर्बर्ट डायस आनी कुटाम बोंदेल, एल्विना डायस पडील, ब्रायन आनी मॉरिसन पडील, जेसन आनी रेनिटा वेगस वालेन्शिया, एन्सिया डिसोजा कुलशेखर, इवाना डिसोजा काटिपळ्ळा, विश्वास डिसोजा कुळूर, क्लॉडी लोबो केपीटी, रूपा काटिपळ्ळा, मेल्विन फर्नांडिस बाबुगुड्डा, मॅक्सिम रेगो किरे, स्माइल ब्यूटी पार्लर उळ्ळाल, रिशोना आनी ॲशल फर्नांडिस चेल्लरपदाव मँगलोर, सविता डिसोजा मंजेश्वर, लिल्ली फिलोमिना डिसोजा आनी जेसन डिसोजा कोर्डेल, बेबी मर्लिन रिया डिसोजा मुन्नूर, शेरल कॅस्टेलिनो सरिपळ्ळा, अनोरा आनी अमरिया कुटिना कुलशेखर, जायन ॲशर डिसोजा बिजय, फ्लेवी पीटर रोड्रिगस काटिपळ्ळा, जुलियाना फर्नांडिस बिकर्नकट्टे, रोशन प्रीमा डिसोजा इल्ल्यारपदाव, अनिता डिमेल्लो मेर्लपदाव, मेबल अंद्रादे पदविनंगडी, जोवान्ना सॅम्युअल पिंटो वामंचूर, पीटर जॉस्लिन डिकुन्ना सुरतकल, प्रिन्सन आनी प्रिन्सिटा डिसोजा पेरमन्नूर, सिल्विया फर्नांडिस बिजय, मॉरिस वेगस बुंटवोळ, डॉक्टर लॉरेन्स फर्नांडिस निर्मार्गा, जोकिम क्लॅरा जोशुआ एन्सेल डिसोजा पदविनंगडी, लिल्ली पिरेरा वामंचूर, स्वीडल स्नेहल मुंतेरो पेरमन्नूर, सूरज पिंटो वालेन्शिया, मिटिल्डा रेबेल्लो बिजय, प्रवीण शरीन कॅस्टेलिनो शक्तिनगर, प्रफुल्ला आनी कुटाम बजपे, वॉल्टर विनीता कुटिन्ना मारोळी, लेओरा लियाना सिक्वेरा कटील, जॉर्ज डिसिल्वा आनी कुटाम कारकळा. भोवन आनी बण्णो, जर कोणाची नांवां सुकोवन गेल्यान जाल्यार साध्यता आसा, कित्याक लास्ट थोडी नांवां आयिल्लीं आसात, आमी थोडे पटी फरम हुसेन सुकलेले आसा वा थोडी ऑनलायनीर आखरेच्या घडी आयिल्लीं आसात. जर तुमी कोणी आसात जाल्यार दान दिल्लें तुमकां कळीत आसा, दयकन मुखार या, 3000 चकी आनी सडीत दिल्ली आनी ही मानाची इमा स्विकार करा. आनी जे कोणाक आज येवंक जावना, तुमी मुखल्या दिसांनी पूण शेतांत ती वर येता. भोवन आनी भयणीनो, ह्या फेस्ताच्या मिसाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत मागतना जायतो लोक आसा, तुमकां कळीत आसा, आनी वाहन हाडूंकी जायते त्रास जाले आनी तुमी भायर तेणे हेणे वेहिकलान दवरनी गुडो सोडून आयिल्लीं आसात.
तुमच्या ह्या बऱ्या मनाक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आदारसून सुदारसून आसात, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. इल्ली गर्दी आसा, जायती वेवस्था घाल्या जाल्यार जायतो लोक आसतना सगळ्यांक समाधान करूंक जायना तें तुमकां समजता. भोव निबडीनो, आतां आमी मिसाचें प्रस्तावन आयकतले. त्या उपरांत पुरशेवाळ गवळी बाप कारवार दियेसीसचे आमचे संगी आसात. ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन साबेटवणीकरच्या याजक सांगाता ते आलतारी सरशी येतले. आमी ह्या फेस्ताच्या लितुर्जींत भक्तीपणान आनी शिस्तेन भाग घेवया. बाळका जेजूची आशिर्वादां जोडूंक आमकां आमी तयार करया. मोगाच्या भावा भयणीनो, एक बरी सकाळ हांव तुमकां मागतां आनी बाळक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताचे उल्हास पाठयता. आमी संतोस पावया, उल्हास करया आनी ताका स्तुती दिवया, कित्याक शिळयेच्या लग्नाचो दीस लागीं पावला. ताची होकाल आपणाक नेटोवन तयार जाल्या. फाटल्या 9 दिसांनी ह्या पुंतळाक येवन कुर्साच्या साजुआंचे जिवीत अनभोग आनी शिकवण आदारून कशे आमी सोम्यातय एकतार जोडचो ह्या विशीं नियाळून बाळका जेजूच्या ह्या दाबाजीक फेस्ताच्या संभ्रमाक आमी समेस्तांनी अत्मीक रितीन तयाराय केल्या. आज उदेला हो दीस उद्गारचो. आळे हरेत आयलो ताका मेळोवंक या. आपयला कार्मेलाक शिळयेच्या लग्न उत्सवाक म्हणल्या फेस्ताच्या संदेशाकाल आयची लितुर्जी आमकां उगडास हाडटा आमच्या पवित्र स्नानाच्या बसवणेचो. जेजू क्रिस्तांतय आमी नवी जिवी जाल्या आनी ह्या आमच्या संवसाराच्या यात्रेक पळयणार आमी ताचे ते एकवटूंक आमकां आपोवणें आसा. तर भक्तिकानो, हो दीस तुमचे समेस्त पासत मागचो. सांगातास सर भुरग्यां पासत हे मीस आमी भेटोवचे आसा. हे फेस्त आयोजन करूंक आदार दिल्ल्या सर्व स्वयंसेवकां पासती आमी आमची मागणी उबारया. आमी सकटां शिळयेच्या लग्नाचे आपोवणे जडलेली कुर्साच्या साजुआंच्या देखीन ह्या शिळयेच्या लग्नाक सरी जाल्ली जिणी जियोंक जगते नेसण न्हेसोवंक जायसची कृपा आमी मागया. भोव निबडीनो, तुमी जायत्यांनी ह्या मिसाक तेसावां दिल्लीं आसात. आमी ती नांवां हांगासर वाचून सांगना, पूण जणिकल्याच्या तेसावां पासत हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें आसा. आतां बँडाच्या नादार आयचे मीस प्रत्येक जावन भुरग्यां पासत भेटोवचें आसता. हांगासर भुरग्यांचेंच ब्रास बँड आसा. कॅथोलीक सभा बेंदूर हांच्या मुखेलपणाखाल सा सेबॅस्त्यांव ब्रास बँड प्रधान याजकांक आनी साबेटवणीकरच्या याजकांक हांगासर ते आपोवन हाडटले. तुमी तवळ बसूनच आसचें. केन्ना हांव तुमकां सांगता तवळ तुमी उबे रावचें. सांगतच आज भुरग्यांचें स्क्वायर आसा, ती आमकां ह्या देवस्तुतेन आदार दितली. रित्वीन आनी प्रिमा दोगां भुरगीं खंयसर आसात जाल्यार हांगासर आल्तारी लागीं येवचें. रित्वीन आनी प्रिमा.
उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सभे असो. मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो आणि विशेष रितीन मोगाळ भुरग्यांनो, बाळक जेजूच्या मुखांतर
आमी जोड घेतल्या सर उपकारांक अर्गां दिवंक आनी दिनवासूंक आमी ह्या बाळक जेजूच्या पूर्ण शेतांत आयल्या. आमचे इरादे आमची मागणी आमी भेटयत आसतना मोगाच्यानू आमच्या भुरग्यां पासून विशेष रितीन हांगा हाजर आसच्या सर भुरग्यां पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळीर मागया. आमी नियाळ करच्यो विशेष जावन आसा शिड्याच्या लग्ना उत्सवाक आम्हा सर्वांक आपयला. वय मोगाच्यानू ह्या जेवणाक आमी आयती जावंक तयार जावंक आतां आमी देवाचे आदार मागया. आमी सर पातकी जावन आसा. आतां देवाचे बक्षणे आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनू म्हजो गुन्यांव सांगून सांगता. मनान चिंतून आनी तुनान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनू म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या बो पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता.
ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापायच्या घरा ताणें बासायलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. देखून हांव तिका बुलयतलो आनी तिका अरण्यांत व्हरतलो आनी मोवाळायेन तिचे कडेन उलयतलो. थंय तिका तिचे दाकामुळे परतून दितलो आनी आकोराचे फालके बरवशाचे दार जायशे करतलो. ती तरणाटी असली तेन्ना इजिप्तांतली ती भायर सरली तेन्ना जशी ती म्हाका आयकतली तशी आतां ती म्हाका आयकतली. त्या दिसा उलयता तो सर्वेस्पर, तूं म्हाका म्हजो पती म्हणटली. तूं म्हाका म्हजो बाल म्हूण आनीक केदींच म्हणची न्हय. बाल देवांची नांवां तिच्या वोटा वयली हांव पयस करतलो आनी तांची नांवां आनी कोणच उलो मारचो ना. त्या दिसा हांव इस्रायेला पसत रानवट मनजाती कडेन आनी अंतराळाच्या सुकण्यां कडेन आनी भुंयचेर सरतल्या जिवी कडेन हे करार करतलो. हांव दोणू आनी तलवार मोडून उडयतलो. देशांत आनीक झूज आसचे ना आनी हांव तांकां सुरक्षीत विशय घेवंक दितलो. हांव तुका ससनाक म्हजी पतीन करून घेतलो. प्रामाणीकपणान आनी न्यायनितीन, विश्वासी मोगान आनी काकुळटीन हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो. वय विश्वासीपणान हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली. देवाचे उतर. तुमच्या करतलेंत पान संको 4. सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार, सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार, सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार, सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका तीन वाजता सदांकाळ तुझ्या नावाची वडवी करता. सर्वेस्पर कितलो थोर आनी वंदीवान, अगणिताची वडवीक कोणाच्यान आटापूंक जाय. सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार, सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार. हर एक पिळगी मुखल्या पिळगेक तुझी कृत्या परगट करतली. वय तुझी अद्भुत
पदवी आणि महिमा पासारतली तुझी महत्कार्या गाजैतली सर्वे स्पर्धयान आणि काकुळदान सर्वे स्पर्धयान आणि काकुळदान मुनीस तुझ्या भयंकर कृत्याविषयात उलयतले तुझ्या वटपणाचो आणि पदवेचो प्रसार करतले तुझ्या अपरिमित बरेपणाचो उपकार आठयतले युगायुगांक तुझे नीतिवन सर्वे स्पर्धयान आणि काकुळदान सर्वे स्पर्धयान आणि काकुळदान सर्वे स्पर्धयान आणि काकुळदान सर्वे स्पर्धयान आणि काकुळदान साम पावलोन एफेसगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. ह्या पासून हांव बापा हुजेर सरपडोन मागतां. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपले नांव ताचे तावन घेता. तो आपले महिमे भरीत संपत्ते तावन पवित्र आत्म्या मरिफात तुमच्या अंतस्करणाक घटाय दिव तुमकां दृढ करूं. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण 8 पंची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमचे जिणेची पाळां रोंबूं. मोगाचेर तुमचे जिणेची बुन्याद पडूं घट आसूं. समजणे व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी जाणा जावन देवाचे संपूर्णायेन तुमी भरूं म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां. आमचे तें आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागतांव ताचे प्रास वा चिंताव ताचे प्रास कितल्याकी चड मापान सर वस्तू करूंक सकतेल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्तांतय महिमा जावं. संततेचे संतते पर्यंत ससनाच्या ससनाक आमेन. देवाचे उतर. कोण मुझे ते रावता आनी ताचे ते हांव रावता
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. जुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू म्हणालो, तुमी मुझे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक सावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच मुझे थंय एक सावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण मुझे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. मुझे थंय रावनातल्यांक फांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकून वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यांत घालून लासतात. तुमी मुझे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागशात तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्यात म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवूय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावजय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. देवाचे उतार. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, बाळक जेजू मुखांत्र आपणान काण घेतल्या सर उपकारांक अर्गां दिवंक आज इतल्या व्हड्या संतोशान तुमी हजर आसात. आमी आज नियाळ करच्यो विशय जावन आसा शेळयेच्या लग्न उत्सवाक आम्हा सर्वांक आपयला. एक पावटी एक राय आपल्या पुताच्या लग्न उत्सवाक ताच्या लोकांक आमंत्रण धाडटा. आमंत्रण कशें आसलें? आमंत्रण उक्तें केल्यार केवल अशें बरयलें, तुमी लग्न उत्सवाक येयात आनी वेळ आनी जागो. सबारांनी चिंतलें, हें ग्रेस्त लोकांचें आमंत्रण आमकां न्हय. आमी दुबळी मनशां रायान सुकीन आमकां धाडूंक पुरो. आनी हें आमंत्रण ते तिरस्कार करतात. लग्न उत्सवाच्या दिसा राय आपल्या सेवकांक धाडटा आनी लोकांक लग्न उत्सवाच्या माटव्यांत एकठांय करूंक फरमायता. वाटेर कुरडे, तोंटे, भिकारी, अनाथ तांकां दिसतात. तांकां लग्न उत्सवाक आपयल्या संदर्भात ते अशें सांगतात, आमी ना फावो, आमी आस्कत, समाजांतल्यान भायर लोटलेलीं मनशां आमी जावन आसात. तांच्या उतरां कितेंच गण्य करिनासतना सेवक तांकां लग्न उत्सवाच्या जाग्यार व्हरून वेतात.
लग्न माटवान भितर सरतना तोंटे कुरडे भिकारी अनाथांक बरे वस्तूर सेवक नेसयतात, तांचे हात आनी पांय धुतात. उपरांत राय तांकां हर एकल्यांक बेडता आनी म्हणटा, No one is invited because they are worthy. They are invited because they are loved. तुमकां हांवें आमंत्रण दिलां, तुमी संपूर्ण म्हूण न्हय. बगर तुमी ना फावो जाल्यारी तुमचो मोग करता देखून. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवान आमकां ह्या शेडयाच्या जेवणाक एकठांय केला. आमी भाग्यवंत म्हूण न्हय, बगर आमी अस्कत आनी पातकी देखून. देव आमचो मोग करता आनी आमचे सांगता तो जियेता. उगडापण ग्रंथ अशें म्हणटा, शेळयेच्या जगना उत्सवांत विशयांत विवरण दिता. परन्यासुल्यांत देवान इस्रायल परजा लागीं केलो करार आनी नव्या सुलयांत जेजू क्रिस्त आनी पवित्र सभे मदलो संबंद एक गूंड संबंदाक सरी केल्ले म्हूण सांग पावलोन एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत आमी आयकता. आयच्या पयल्या वाचपांत देव ओसेया प्रवादी मुखांत्र इस्रायल परजेक एक बरवशाचे आनी गूंड संबंदाचे उतर दिता. देव म्हणटा, हांव तुका साश्नाक म्हजी पतीण करून घेतलो, वय विश्वासीपणान हांव तुका म्हजी पतीण करून घेतलो. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांग पावलो एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत सांगता, आमी क्रिस्ताचो मोग जाणा जावन देवाच्या मोगाचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आपोवणें दिता. आनी आयची शुभ वार्ता, जशें दाखवालांनी फांटे एक जावन रावले केरीत फळ दिवंक शकता, तेच बरी आमी देवा थंय एकवटांत रावूंक आपयता. मोगाच्यानो, आज हो विशय आमकां कितें संदेश दिता, थोडी संगती हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. पयलें जावन शेळयाच्या लग्ना उत्सवाचें आमंत्रण देवातावन येता. द इन्विटेशन कम्स फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ. शेळयेचो लग्ना उत्सवाक दैवीक आमंत्रण न्हय मनशान दिवचें. देव ताचे वर्त्या कृपेन आनी काकुळटीन सगळ्या मनशा कुळाक देवाची शेळी जावन आसच्या जेजू आनी पवित्र सभे मदलो एकवट संभ्रमूंक आपयता. हें देवाचें आमंत्रण. ताचो वर्तो मोग आमचे थंय आनी लागशिल्लो संबंद व्यक्त करता. जायते फावटी आमच्या पातकांद्वारी हें देवाचें आमंत्रण आमी तिरस्कार केल्यार बोक्षाणें मारगया आनी देवा थंय पाटी येवया. दुसरें जावन आसा, ही शेळी जावन आसा जेजू क्रिस्त. द लॅम्ब इज जीसस क्रायस्ट हिमसेल्फ. परन्यासुल्यांत लोक शेळयेचें व मनजातीचें रगत देवाक बली जावन भेटयताले, तांच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून. पूण देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक एक बली जावन भेटयलो कुर्सार. जेजून कुर्सार मरणाचो आरंभ जावन आसलेल्या देंवसाराचो नाश केलो. पातकांतान सुटका आनी साश्नाचें जिवीत आमकां जोड दिलें. आनी सर्गीचें राज आनी साश्णीक जिविताचें भागीदार आमकां केलें. आनी हो जावन आसा उत्सव त्या शेळयेन आमकां फावो केला. तिसरें जावन ह्या उत्सवांत वांटो घेवंक आमी गळाय करिनासतना
तयार आसूंक जाय कशें त्या धा दडयांचे ओपारींत आमी आयकता 5 बुदवंत दडयांनी सर्तीक तेल दवरून गेले आनी वरेताक मेळूंक ती सकली. त्याच भाशेन आमी सदांच जागृत सुडसुडीत आनी तयार आसूंक जाय. कालतेपण आनी बोक्षण्याच्या स्पिरितान जियेवन भावार्थांत आनी एकामेकाच्या मोगांत आमी जियोया. एक पवित्र आनी भाग्यवानपणाची जिणी जियेवन ह्या उत्सवांत वांटेली जावंक आमी प्रयत्न करया. चवथें जावन आसा हो उत्सव जावन आसा गुर्त संतोशाचो आनी एकवटाचो. उगडापण 21 अध्याय अशें म्हणटा ताच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडटलो. जेजून आमचे कश्ट दूख बेजाराय आपणाचेर काण घेतलें आमकां खुशालकायेन भरच्याक. हो संतोश आमच्या भाव भयणी थंय आमी वांटून घेवया. देव जावन आसा मोग. जेन्ना देव आमच्या कुटुंबांत जियेता त्या दाळा खरो संतोश आनी खरो एकवट आमी अनुभव करता. 5वें जावन आसा मोगाच्या न्हू हे आपोवणें आज तूं स्विकाय करताय गी. देव आमचे तावन आज जाप आशेता वय वा न्हय. जेन्ना देवाचे कुशे प्रमाणे आमी जियेता तो जावंक पावता गुर्त आमंत्रण स्विकार केली आसो. जर तर आमच्या पातकांत आमी जियेवन देवाचे कुशेक आमी आड वेता जाल्यार आमी देवाचें आमंत्रण तिरस्कार करता. आज जेजू आमकां मन परिवर्तनाक आपयता आनी ताचे सांगात रावूंक आपयता. म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, बाळूक जेजूच्या पूर्ण शेताक बाळकाच्या रुपार तुमी हांगा हाजर आसात. जेजून म्हणलें आसा ल्हाना भुरग्यांक म्हजे शशी हाडात कित्याक सर्गीचें राज तांचो. जेजू आपल्या आवय बापायक काल जावन जियेलो. हर एका वर्सा आवय बापाय सांगता जेरुसलेमाक पास्काचे परबीक तो वेतालो. ल्हान प्रायेर देवासपण कितें म्हणलें तो जाणा आसलो. तर मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमी जेजू बरी कालते बोळी देवस्पणाची जावन वाडूंक जाय. ल्हान प्रायेर आसचे मुखामळान देवाची सुवार्ता परगट करात. 12 वर्साचे प्रायेर सांडून गेलो भुरगो जेजू आपल्या आवय बापायक सांगता म्हाका कित्याक तुमी सोदूंक पडल्यात. म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणांत. भुरग्यांनो, देव आपणें कितें म्हणलें तुमच्या जिवितांत सोदून काडात. आनी तुमी आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांची बरी जतन घेयात. खरो भावार्थ तांकां हस्तांतर करात. तुमचो भुरग्यांनी वांगटी वाट धरल्या वेळार तांकां एक बऱ्या गवळ्या बरी सोदून वसात. अशें आमची भुरगीं बाळका जेजू बरी हेरांक आकर्शीत करून दी. तर मोगाच्या न्हू जेजू बाळकाचे पूर्ण शेतांत आमी आसा. वस जेजू बाळूक आपल्या बाळपणांच आपल्या बापाचे कुशीक कालतिमान जावन आपल्या आवय बापायक काल जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. ह्या एवकरिस्तांत ह्या शिडयाच्या जेवणांत आमकां सोदून येता. आमी ना फावो आस्कत पातकी जावन आसल्यारय तो आमचो मोग करता. जायते भक्तिकांक हांगासर येतात तांचे गरजो बेजारायो आंगूण घेवन. तर आमी सगळीं एक कुटुंब जावन एकामेकाच लागीं हें देवाचें लग्न उत्सवाचें आमंत्रण वांटून घेवया. स्वार्थान न्हय बगर उदार मनान सगळ्यांनी आमी एक दीस सर्गींच्या राज्यांत ह्या उत्सवाक भागीदारां जावंक देवाची काकूट मागया. आमेन.
सक्तांनी उबी रावची. आता आमी भावार्थाची उसाळणी करया. सतमंता देवा सर पदवीदारा बापाक आनी मितमेचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभालो आमकां मरेतान जन्मलो पोंस पिलाता काळ ताणें कस सोंसलें ताका पिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गाक चडलो सर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्या आनी मेल्यांची मस्पी करून घेतलो. मोगाच्या न्हू बाळक जेजूचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमची मागणी आमी देवाक समर्पया. मोगाळ बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी तुझ्या पुता भुरग्या जेजू बरी दयाळ आनी मोगाळ जावन क्रिस्ताक लागशिली जावन जियोंक तांकां पवित्रत्म्याच्या बळान नेटय म्हूण मागता. जवाब बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. एका कुटुंबान आमकां जल्माचे भाग दिल्ल्याक अर्घ दितना आमचे घराणे तुका समर्पिता. आमचे आवय बापाय सांगाता एकामेकाचो हुस्को धरून माया मोगान जियोंक तूं शिकय आनी आवय बापायचो मोग मेळनाटल्या भुरग्यांक फावो तो मोग आनी जतन मेळाशें कर म्हूण मागता. आमकां सगळ्यांक ह्या संवसारी एक जिवीत दिल्ल्याक अर्घ दितना आज भुरग्यांच्या देण्या पासत लालेवनाच्या काजारी जोड्यांक बाळक जेजूचे मजतीन भुरग्यांचे देणे फावो कर म्हूण मागता. आमचे मागणी आयक. आमच्या समेस्त युवाजनांनी तांचे जिणेन मेलची पांतावना धैर्यान फूड करून आनी तुज्या उतरात प्रमाणे जियोंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखयलेल्या वाटेन चलून भावार्थी जिविताक सदांच साक्षायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणी आयक. एकामेकाक हाताक हात दिवंक बाळक जेजूक मान करूंक आदार दिल्या समेस्तदानींक हितचिंतकांक स्वयंसेवकांक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्या समेस्त उदा मनाच्या बाबा भयणीक तुज्या बेसावांनी बर आनी तांच्या निस्वार्थी सेवेक प्रतिफल दी म्हूण मागता. आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बालपणाक मान दिवन जमयल्ल्या समेस्त भावा भयणीक तुजी भरपूर मोग निरंतर रक्षण बरी भलायकी आनी जिणेन दादोसकाय लाबोवन दी म्हूण मागता. आमच्या वैयक्तीक गरजे पासत आतां मौनपणी मागया. मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरलेले मागणे दयेन आयकून घे. आमच्या भुरग्यां पासत आमी विशेश रितीन आमी मागता आसतना तांकां जाय जाली जाणवाय तूं सदांच दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमीन. तुमच्या करतिलेंत पान संको 9 गीत 7. कानीक मोगाची हुंड्या वैनाची बेतूंच्या कायल्या सर्वेस्परा
जिवीत हे आमची मोलादीक दिरवे तुझ्या आशीर्वादान जियोन आसा दिसपट्ट्या वावरान उरयले तोडे दुबळ्या धाकट्यांमध्ये वांटून घेता जिवीत हे आमची मोलादीक दिरवे तुझ्या आशीर्वादान जियोन आसा दिसपट्ट्या वावरान उरयले तोडे दुबळ्या धाकट्यांमध्ये वांटून घेता ये बाबा घेऊन घेवा दी बाबा गडू दिसता मसारता ये बाबा घेऊन घेवा दी बाबा गडू दिसता मसारता म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतलें तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बासयल्या. तर ताच्या नांवान आमी भेटिता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचें नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर काळे आनी सर उताय, आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें सामकां आनीक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूच्या सोदळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. तुझा जय जय जय
खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें दितावन आस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्याचे वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. तशीच आजना पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवळ जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. तो आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें व्हरोतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bawarta sa good pargatuya. Sonia Jesu तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यागावी पत्रेता, तुझ्या येण्यागावी पत्रेता. बापा, आमचे सोडूने पासत तुझ्या पुतान सुचलेल्या कश्ट मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याच्यो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्र दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणेक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या तुज्या धर्म भाग्यवंत जुजे तुजो पोती भगवान धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या घेवन बापा आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता. पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मन्याऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बोवाडतांत आनी प्रिती मोगान तिरकर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून
तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणींक आणि तुजे इश्टगातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देगेवूं गावोया. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सनवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठाय. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदा काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले. आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले. आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले. आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसारचे पाप काढता ती. शेळयाच्या जेवणांक पिल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें उतरास म्हाका भलायकी मेळटली. स्वयंसेवकांनी हांगासर लागीं येवचें. जे सिस्टर हांगासर आसात दय करून हांगा भितर सॅक्रिस्टीक येया आनी कुमगार वांटूंक आमकां आदार दिया. सिस्टर्स प्लीज कम टू द सॅक्रिस्टी एंड हेल्प अस टू डिस्ट्रीब्यूट कम्युनियन. सिस्टर दय करून हांगा येया. अल्तारी लागीं येया. कम नियर द ऑल्टर प्लीज. Sisters, please come to the altar. स्वयंसेवकांनी पयले फाटल्यान तावन कुमगाराक आपोवन व्हरचें. उपरांत हांगासर मुखार वणतले. Sisters, those who are present, please come near the altar. भोवनी बडिनो ह्या पवित्र रितीन आमी भक्तीपणान भाग घेवया. चड डिस्ट्रॅक्ट जावचें नाका. जेजूक आमच्या काळजान भक्तीपणान आमी स्वागत करया. ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಈಗ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ मोग आमी वाकणतल्या. खरेंच तुजो मोग फावो. उतरां ही लिखलेली गितांतले गीत पुस्तकांतले. म्हज्या आत्म्याच्या प्रेमी, ह्या वेळार मौनपणांत म्हाका तुजे सरशीं वरताय. तुज्या काळजाच्या कुडांत म्हाका तूं जागो करून दिताय. आपयलाय तुवें म्हाका कार्मेलाक. म्हजो आत्मो नेटोवन तयार जाला ह्या लग्न उत्सवान तुज्या संगता एकवटच्याक. आमी तुजे बरी जावं, तूं आमचे बरी जालोय. पातकातावन सोडोवच्याक बलयेची शेळी जालोय. ह्या वेळार तुजे थंय हांव एकवटतना दी म्हाका वांटो तुज्या देवपणांत. जशें तूं एक जाताय म्हज्या किरकोळ मनशापणान. बुलय म्हाका तुज्या मासान आनी तांबय म्हज्या आत्म्याची ताण तुज्या रगतांत. आनी ह्या लग्नाच्या जेवणांत बाळका जेजू म्हज्या होर येता. थीर कर म्हाका तुज्या प्रेमिकाक ह्या संबंदान.
साकता सोम्या आनी पळयता तुका तूं कितलो स्वादीक गोड म्हणून, आनी संतोश पावता, उल्हास करता आनी स्तुती दिता, कित्याक आतां शेळयेच्या लग्नाचो दीस खरेंच लागीं पावला म्हज्या जिवितांत. दिले
सेवच्या तुका आयच्या दिसा भक्ती गरबे नितळ मोनार काळजांत तुका घेवची आशा काळीज आमची अंतरीकून आसा सेवच्या तुका आयच्या दिसा भक्ती गरबे नितळ मोनार काळजांत तुका घेवची आशा या गोड मोगान ताका आमी सेव्या आमच्या काळजा सुराय ताका आमी करया दैवीक सत्ते आमी बऱ्या तासो सांगात जोडुया मुखेल्या गुंड्या मस्तीत वाडले किरकोळ बावडाची पुख्ता बैली तुकाच तुवें आमकां मोडून दिलो तुवें जेवणाक एकवाटायले मुखेल्या गुंड्या मस्तीत वाडले किरकोळ बावडाची पुख्ता बैली तुकाच तुवें आमकां मोडून दिलो तुवें जेवणाक एकवाटायले या व्हड मोगान ताका आमी सेव्या आमच्या काळजा सुराय ताका आमी करया दैवीक सत्ते आमी बऱ्या तासो सांगात जोडुया प्रार्थया प्रितीवंत बापा तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुमी येवजिली हे तुज्या मोगाचे येवजणे पासून हो दिनवासनेच्यो यश संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवून सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियेवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गा तुज्या सासणाक वाकाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचें नांवी आमेन. दय करून बसा. बाळूक जेजूच्या बोमुगाळ भक्तिकनो तुमकां समेस्तांक एक बरी सकाळ तशेंच एक बरो दीस मागता. आमी पोरूच एक जुबलेव संपयतना आनी एका जुबलेवाक सुरवात मागलो. तो जावन आसा मिस्तिकन्सो मेस्त्री कर्मेलीत वडदिसो सुदारक स्पेनाच्या कुर्साच्या सांजुवांचे 2 जुबलेव सांतीपणाची 30 वर्सां आनी पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगोटून 100 वर्सां. एकाच सांताक एकाच वर्सा 2 जुबलेवाचे बाग. आनी आमी आनिकी पुनेवून कित्याक ह्या वर्साची बाळका जेजूची दाबाजीक परब ह्या आध्यात्मीक गुरूची शिकोवन नियाळून संभ्रमूंक एक बाग मेळ्ळेले. पवित्र सभेंत जायते सांत भक्त आसात आनी तातूंत 30 आनी 7 जाणांक आनी तातूंत 14 स्त्रियांक पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटला, डॉक्टर ऑफ द चर्च. आनी ह्या 30 आनी 3 दादल्या पैकी एकलो कुर्साचो सांजुवांव
आनी 4 स्त्रियां पैकी 2 कर्मिलीत. सो कितली ग्रेस्त कर्मिलीत व्हड पळया. देवाक जावं महिमा आनी अर्गा. फाटल्या 12 दिसां जावन खबरे माध्यमार बाळूक जेजूची खबर तर सामाजीक जाळी जाग्यांनी बाळका जेजूच्या भक्तिकांचे दिनवासनेचे उले आनी उमाळे वाडले. आनी आज सकडांची वाहनां आनी पावलां परत्यान बाळका जेजूच्या पूण शेतांत येवशीं. सकाळीं तावन आतां दनपाराच्या ह्या 1 वरा पर्यंत भक्तिकांचो वाळोच वाळो. आनी आतां परत्यान आमी इतल्या व्हड संख्यान हांगासर हजर आसा म्हणटना जे कितें हर नव्या वेळार आमी मागता बाळका जेजू तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी आनी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत. हे मागणें जारी जाल्ल्याचें लक्षण आहे. बाळका जेजूक जावं अर्गां आनी स्तुती. हांव चिंता ह्या नव्या वर्सांत इतल्या व्हड संख्यान भवार्थी जमल्लें धार्मीक कार्य आसा तर तें बाळका जेजूचें वार्षिक फेस्त. आज तुमी कशें आसात हांगा तितलोच लोक कालच्या दिसा 10:30 वरांच्या मिसाक सगतच सांजेच्या फेस्ताच्या मिसाक आसलो म्हणटना कितलो लोक हांगासर आयलो तें तुमी समजून पळोवं येता. ह्या सांगाता ऑनलायनीर परगांवांत वावर करची हांतुळणार आनी पिडेंत आसची जायतीं भक्तिकां ह्या मिसान भाग्यते आसात. तुमचे हाजीरपण आमी वळखते आसा. असल्या एका चारित्रीक गणिता कारण जाल्ल्या तुमकां सर्वांक ऑनलायन आनी ऑफलायन भक्तिकांक बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. बाळूक जेजू तुमकां आशिर्वाद दिवं दी, राखून दी, सांबाळून दी. घट्ट 2 ताळयो पेटोवन बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताचे सुभाशय एकामेका वांटून घेवया. भोवन आनी भयणीनो, ह्या फेस्ता मिसाक आमचे संगी आसात कारवार दिएसीसचे गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर दुमिंग डायस. नोवेन सुरू जाल्ल्या दिसा तावन हे आमकां मेळिल्ले 6th बिशप. 1969 इसवेंत कारवार दिएसीसीन जल्मले ते उपरांत तांचे कुटाम ते ल्हान आसतना शिवमोग्गाक थंय वचून वस्ती करूंक लागले. 1997 इसवेंत शिवमोग्गा दिएसीसचे याजक जावन तांकां याजकी दिक्षा मेळ्ळी. 2024 इसवेच्या जानेराच्या 13 तारखेर तांकां कारवार दिएसीसचे बिस्प जावन नेमले. आनी आतां ते शिवमोग्गा दिएसीसचे एपोस्टोलीक एडमिनिस्ट्रेटरी वय. आयचे हे मिसाचें बलिदान भेटोवन प्रतीक जावन गवळीक दिक्षा लाभले उपरांत पयले फावटी ह्या पूण शेताक तांणी भेट दिवची आसा. आमचे आपोवणे मांडून घेवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या तांकां तुमचे नांवे, हांगासर आसच्या याजकांचे नांवे, सर्व कर्मलितांचे नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर तांच्या दिएसीसचेर बाळका जेजूची विन्सनार आशिर्वादां मागता. तुमी पेटल्ल्यो ताळयो कारवार आयकोंक जाय. देव बरें करूं. आनी तांचेच बगलेन आसा दियोकोनो हिलरी, तांच्याच दिएसीसचे आनी येवच्या थोड्या म्हयन्यांनी तांकां याजकी दिक्षा मेळचेर आसा. आनी तांच्या दिएसीसींत आमकां एक फिरगस दिवन आमचे कोवेंत आसून थंयसर आमकां गवळीक सेवा दिवंकी तांणी आमकां जायतो आदार आनी मार्गदर्शन दिते आसात. होन्नावरच्या मट्टदकेरे म्हणचे कडेन ही फिरगज आनी तशेंच कोवेंत आसा. ह्या फेस्ताच्या तशें नोवेनाच्या दिसांनी जायत्या कर्मेलितांनी तांची आत्मीक सेवा दिल्या. पोरच्या दिसा हांगासर सुमार आमी कर्मेलितांचो एकतार संभ्रमतना 50च्या वयर कर्मेलीत फ्राद आसले. आनी काली आजी ते आमच्या प्रांत्याच्या म्हणजे कर्नाटक, गोंय, गुजरात, महाराष्ट्र, कॅनडा, टंजानिया, इटली हांगा तावन आयल्यात. ह्या सोरोमच्या कर्मेलीत भावांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां तांचेर मागता. आज आमकां आल्तारी वयल्यांक पळयतना तुमकां खुशी जाता वय मू? वय, तुमी तकली हालयतना म्हाका कळटा. चिंत्या तुमच्याच कुटुंबाचो एकलो हांगासर आल्तारी वयर आसचें, मीस भेटोवचें आनी बाळका जेजूची ही परब आयोजन करची. वय, तो एक वेगळोच संतोश. तुमचे मदलोय एक कर्मेलीत आसूं. जायतीं भुरगीं तुमी हांगासर आसा.
तुम्ही हांगसरसच्या याजकतावन एक प्रेरण जोडूंक जाय. मात्र न्ही आवय बापयनी भुरग्यांक ह्या दिशेन वाडोवंक जाय. बाब विल्सन पिंटो आनी बाब प्रितेश क्रास्ता वा हेर खंयच्याय एका कर्मिलीत फ्रादीक मेळा उरलें आमी पळोवन घेता. आनी एका वाटेन तुमी एका याजकाक रुपीत करूंक जाता. एकडच्यान तुमच्याच पुताक सेमिनेरीक धाडचें, दुसऱ्यान स्पिरिच्युअल एडॉप्शन आसा करचें. तुमच्याच कुटुंबाचो याजक ना तरी तुमी आमच्या एका सेमिनरिस्ताक पोसकें घेवंक आनी ताच्या तरबिदीतय आदार दिवंक जाता. आनी हो तुमचोच याजक जातलो. तुमचे मदल्यांनी जायत्यांनी असलें बरें मन दाखयलां. उरिल्ल्यांनी आमच्या ब्रदरांक एडॉप्ट करून तांच्या तरबिदीतय आमकां आदार दिवंक जाता. तुमी आमकां भेटयेत. आयच्या ह्या फेस्ताच्या देवस्तुतेन जायते सैरे याजक देसिसचे तशें धार्मीक तशेंच जायतीं धार्मीक भयणी आसात. तांकां सगळ्यांक आमचे दिनवास आनी प्रणाम. आपल्या मधुर गायना मुखांत्र ह्या देवस्तुतेन भक्तीपणी आमकां भाग घेवंक आदार दिला इन्फेंट जीजस क्वायर. आज भुरग्यांचो दीस आनी हें क्वायरी भुरग्यांचेंच इन्फेंट जीजस नांवार आसा. मानेस्त सायमन आमचो क्वायर मेस्त्री ताणें ह्या भुरग्यांक तरबेत केल्लें आसा. आमी सगळां घट्ट 2 ताळयो दिवन ह्या भुरग्यांक आमचें अभिनंदन पाठोवया. तशेंच हांगा आल्तारेन सेवा दिल्ल्या सर्व आल्तार भुरग्यांक आमी थँक्स म्हणटा. मिसा पयलें आमकां याजकांक तशेंच गवळी बापांक वेदी सरशी आपोवन हाडूंक आनी आयच्या संभ्रमाची घनता चडयल्ली आसा. सेंट सेबॅस्टियन ब्रास बँड बेंदूर फिरगजेच्या कॅथोलीक सभेच्या आयोजनकाल हे ब्रास बँड उक्तावणाक आयला आनी आज तांणी अपुर्बायेन ती भुरगींच ह्या देवस्तुतेची सोबाय आनिकेतांनी चडयल्या. तुमच्या घट्ट 2 ताळयो ह्या ल्हाना भुरग्यांक. जानेराच्या 3 तारखेर आमी आमच्या बाळका जेजूक राज रस्त्यार व्हरून परगट मान केलो. अशें हाडटना जेजूक मान करूंक हेरांकय आमी अवकाश करून दिलो. वोजी हाडन शिस्तेन कोर्डेल फिरगजेतावन हांगा म्हणसर पांय वटेन आयिल्ल्या. त्या उपरांत चलिल्ल्या 6 बाळवे कार्यान भाग घेतिल्ल्या आनी फाटल्या दिसांनी वोजी हाडन जेजू बाळकाच्या इमाजी सरशी अर्पून दनपाराच्या जेवणाक आदार दिल्ल्या सगळ्यांक आमी आमचे मान बागायता. आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक कुर्साच्या सांजुवांच्या आध्यात्मिकाचेर बांदून हाडिल्लो हो विशय 9 दिसांनी विविध हंतांनी आमी नियाळ्ळो. ह्या 9 दिसांनी हांगसर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन सूचित केल्ल्या विशयाचेर शिकोवणीदायक नियाळ दिल्ल्या सर्व याजकांक, विविध फिरगजेतावन आयिल्ल्या तशें फिरगजे बायल्या क्वायर पंगडांक तशें इन्फेंट जीजस क्वायर हांकां आमचे दिनवास. ह्या फेस्ता बाबतींत जायत्या दानींनी तांची दुडवा कुमोक दिल्या. सुमार 3000च्या केस चडीत दिल्ल्यांक आमी बाळका जेजूच्यो वाती वांटल्यो. आई वस्तें ल्हान आसूं वा व्हड आसूं तें प्रमुख न्हय, बदलाक दिवचें काळीज. हस्त्या तोंडान दिता तो दोडत्यान घेता म्हणटा देवाचें उतर. ह्या स्पिरितान उदार मन दाखयल्ल्या सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कोणाक इमाची मेळोवंक ना, जे कोणाचें नांव वाचूंक ना, तुमी मुखल्या दिसांनी पुणशेतान आमकां भेटचें आनी ह्यो आशिर्वादीत केल्ल्यो इमाज्यो व्हरचें. आमच्या कॉवेंताच्या तशें पुणशेताच्या दफ्तरान, स्टॉलान, कॉवेंताच्या पार्लरान, नमन बाळूक जेजू कोंकणी म्हयनेळ्याच्या दफ्तरान, कार्मेल किरण मिडिया स्टुडियोन, यात्री निवासान पुणशेत नितळ करूंक पुणशेता भायर सेक्युरिटी जावन कॉवेंताच्या तोटान कुजनान वावर करच्या तशें सॅक्रिस्टीन वावर करच्या आमच्या सपोर्टिंग स्टाफाक आमी आमचे मान बागायता. ह्या वर्सा फेस्ता विशीं मिडिया कवरेज दिल्ल्या राहुल एडवर्टायझर्स, कॅम्पसा भितर मिडिया कवरेज केल्ल्या कार्मेल किरण मिडियाक आमचे सलाम. ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಿದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು. या भायर पार्किंगांत स्टॉलान मिसां काणगेवच्या तशें नमान बाळूक जेजू कावंटरांत कुमक केल्ल्या सर्व स्वयंसेवकांक आमचे दिनवास. भोवन आनी भयणीनो, ही वार्षिक परब बऱ्यान चलच्याक कोवेंताच्या हर फ्रादीन आनी ब्रदरान तशेंच ह्या कोवेंता बायल्या आमच्याच याजकांनी प्रत्येक जावन बाब जोसी सिद्धकट्टे, बाब क्लिफर्ड रोड्रिगस, बाब शबास क्रास्ता, बाब अनुप फर्नांडीस आनी बाब जॉन लोबो हांणी तांची देणगी दिल्या. तांकां वयसून दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पाळन
बरें मुखेलपण दिवचें सांगता. सर्व संगती वेळार आनी वेवस्थीत रितीन चलचें बरी पळयलां. ह्या कॉव्हेंताचे वडील मानदीक बाब मेल्विन डिकुन्ना, सर्व फ्रादी आनी ब्रदर्स तुमकां सगळ्यांक चियर्स. आमी हांगासर आसचे कार्मेलीत फ्राद आमची आत्मीक सेवा दिता हांव तें करें. हे जण आसो भक्तीक हांगासर आयिल्ल्या वेळार तांकां आमची बागलां सदांय उक्तीं आसात. आमचें मुखेलपण आसा तरी हें पुणशेत आपणाचें म्हूण लेखून वावर करचीं जायतीं आसात. हांगा वाडे नात, समिती नात आनी हें करीचे तें करीचें म्हूण दबाव घालूंक जायना. तरी स्वाकुशेन वावर करतल्यांची व्हड एक फौजूच आसा आनी ही जावन आसात आमचो आदार आनी ह्या पुणशेताचे बळवंत खांबे. थोडीं ह्या दिसांनी आमी उठच्या की पयलें ती हांगा आसलीं आनी आमी न्हिदले उपरांत न्हिदूंक गेल्लीं आसात. आपल्या कामाक रजा घालून हे 12 दीस हांगासर ते वावरते आसात. बाळूक जेजू कुटाम, इन्फेंट जीजस जेवण समिती, इन्फेंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स असोसिएशन, सेक्युलर कार्मेलीत मेळ, कार्मेल सोल्जर्स, पार्किंग व्हॉलेंटियर्स. फाल्यांच्या संजे आनी आयच्या सांजेच्या मिसा वेळार तांकां ह्या असोसिएशनाच्या सांद्यांक प्रतिनिधींक आमी मान करतले. हांव घट्ट 2 ताळयो ह्या सर्व निस्वार्थी ಸ್ವಯಂಸೇವಕಾಂಗ್. ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ತದನಂತರದ ನೊವೇನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾದ ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕಂಕನಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. बहुनी बडिनो कुर्साच्या सांजोवांचे 2 जुबले आचरण करतना तशेंच आमच्या देसिजींत हें वर्स भुरग्यांचें वर्स म्हूण परगट केलां आसता आमी सुमार 400 दुबळ्या भुरग्यांक, गरजेवंत भुरग्यांक 10,000 लेखान स्कॉलरशीप दिवचें योजन आसा केलां. आदल्या वर्सा आमी 100 भुरग्यांक दिता म्हणलें. तुमी इतले आमकां आदार दिलो की सुमार 280 भुरग्यांक आमी स्कॉलरशीप दिल्लें आसा. आनी आतां ह्या वर्सा 400 भुरग्यांक आमी स्कॉलरशीप दिवंक आयोजन केलें आसता. जायत्यांनी तुमी आदार दिला, तुमकां आमी थँक्स म्हणटना आमकां आनिकूय तुमच्या मोठ्या आदाराची गरज आसा. तुमी मुखल्या दिसांनी 1-2 वा चडीत भुरग्यांक स्पॉन्सर रावन आदार दिवंक अवकाश आसा. आमच्याच समाजांतल्या भुरग्यांक ह्या मुखांतर तांचो फुडार बरें करूंक आमी मजत केल्ले बरी जाता. आमचो हात ह्या वर्साय तुमी सोडिनात म्हणलो बरोवसो आमकां आसा. जे कोण ऑनलायनीर ह्या मिसान भाग घेते आसात, स्क्रीनार आमचे नंबर आसा, तुमी थंयसर आमकां संपर्क करचे. भोवन निबडिनो तुमी हांगासर आयिल्लीं जायतीं फोटो व्हिडिओ काडून सोशल मिडियार पोस्ट करते आसात. तुमकां आमी बरें मागता. ह्या वेळार आमचे सोशल मिडिया हँडल आसा IJS मँगलोर, इन्फेंट जीजस श्राइन मँगलोर. हाका तुमी टॅग करा वा कॉलॅप करूंक इन्वायट करा. तुमी हांगासर जोडिल्लो तो संतोश आनी अनुभव आनीकय दडतो करूंक आमी तुमकां मजत दितले. हांव भोवन निबडिनो आमी फाटल्या दिसांनी हांगासर थोडे स्पर्धे मांडून हाडिल्ले आनी ते जावन आसात क्रिसमस स्टार कॉम्पिटिशन तशेंच इन्फेंट जीजस ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन. हांकां आतां हांगासर आमी इनामां वांटतले. गवळी बापांनी आनी कोविंतच्या वडिलांनी मुखार येवन हांकां मान करचें म्हूण आशेता. हांव नांवां वाचतना तुमी हांगासर मुखार येवचें. इन्फेंट जीजस पोर्ट्रेट ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन कॅटेगरी 1 5वे तावन 10वे पर्यंत. पयलें इनाम वेता एन सिनोरा. हांव नांवां वाचतना तुमी वेगी मुखार येवचें. दुसरें इनाम वेता विवियन पिरेरा फेरार. आमी आखरेक सगळ्यांक ओट्टूक ताळयो पेटया. तिसरें इनाम वेता एन्सिया अंद्रादे देरेबायल. दुसरी कॅटेगरी PUC आनी डिग्रीच्यांक. पयलें इनाम वेता प्रिन्स रोड्रिगस वामंजूर. दुसरें इनाम वेता रेनिशा जेन डिसोजा कुळूर. तिसरी कॅटेगरी आसा वडांक आनी युथांक.
वडांक आनी युथांक हातूंत पयलें इनाम वेता मेलरॉय लोबो किन्निगोडी. दुसरें इनाम वेता ब्रायन डिसोजा बेंदूर. मेलरॉय. मेलरॉय कम. दुसरें इनाम वेता ब्रायन कम. तिसरें इनाम वेता मेलोनी डिसोजा रोजारियो कॅथेड्रल. आमी ह्या पोटी फॅमिली पोस्टर कॉम्पिटिशन दवरलेलें. क्रिसमस वेळार कुटुंबाच्यांनी सांगात येवन पोस्टर तयार करचे. हातूंत पयलें इनाम वेता ब्रायन हिल्डा आनी बेनेडिक्ट डिसोजा बेंदूर तावन. ब्रायन डिसोजा वन्स अगेन बेंदूर. दुसरें इनाम वेता संदीप सोफिया सावियो सॅन्युअल डिसोजा कुलशेकर. आनी तिसरें इनाम वेता प्रमिळा आनी जॉस्टिन मिनेझस केलराय. कम कम. क्रिएटिव्ह स्टार कॉम्पिटिशन आमी मांडून हाडलेली. पयलें इनाम वेता लविना जॅकलिन डिसोजा शक्तीनगर. दुसरें इनाम वेता हेरिक सल्डाना निर्मार्गा मेर्लपदाव. तिसरें इनाम वेता डिविच मर्विन सल्डाना बोंदेल. आता या सक्कड विजेत्यांक घट्ट 2 ताळयो दिवन आमचे अभिनंदन पाठवूया. भोवन आनी भयणीनो, ही सक्कड आमच्या थंयसर एक्झिबिशनान प्रदर्शनाक दवरल्यान तुमी थंयसर पळोवची. आतां आमच्या कोवेंताच्या वडील बापांनी आमच्या गवळी बापांक बाळूक जेजूची इमाज दिवन तांकां उडासाची काणीक दिवन मान करचे म्हूण हांव आशेतां. घट्ट 2 ताळयो आमच्या गवळी बापांक. फेस्तच्या सुभाशेची 2 उतरां आमच्या गवळी बापातान. मोगाच्यानू बाळक जेजूचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना हांगा हजराच्या सर्वांक हांव बरें फेस्त मागता आनी देवाचें विस्नार आशिर्वादा तुमचेर, तुमच्या भुरग्यांचेर, युवा जनांचेर सदांच आसूं दी म्हूण हांव मागतां. मोगाच्यानू हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक म्हाका अवकाश दिल्या ह्या कार्मेलीत मोनास्ट्रीच्या सुपिरियर फादर मेल्विन डिकोन्ना तशेंच डिरेक्टर जावन आसचे फादर स्टीफन पेरेरा तुमकां हांव काळजां तावन हांव अर्गां पाठयतां. देव बरें करूं एंड गॉड ब्लेस यू. निमाणे बेसवा खातीर उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. विशेष आशिर्वादा खातीर माना भागयात. सर पदवेदार देव कणवाळा येन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी स उडवून दिवची जानवाची वळख तुमकां फावो करूं. बावर्ताचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी ती रायन वाडूंक तुमकां कृपा दी. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावळां सांबाळून
तो मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सलोन व्हरो आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदा आसो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. बाळका जेजू तावन जोडलेल्या आशिर्वादा खातीर अर्गां दिवन सांगता म्हणया, ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांचे इमाचे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आतां ह्या सकाळी फाटल्यान मुस्याची मुस्तायके काडूंक वेचे आनी हांगासर आतां सक्रामेंताचें आराधन आसा. जे कोणाक वचूंक वेळ जाता तुमी थंयसर रांदल्लें जेवण आसा, सगळ्यांनी जेवणांत भाग घेवचें. आनी जे कोण हांगासर आराधनांत भाग घेतात ताचे उपरांतय थंयसर तुमकां जेवण आसा. भोवन आनी भयणीनो, जायती गर्दी आसा, त्या देखून तुमी इल्लेशें आदारसून सुदारसून वचचें. प्रत्येक जावन भुरग्यांक तुमी सांबाळा. जे कोणाक भुरग्यांक फिडींग करूंक जाय हांगासर कोवेंताच्या पार्लरांत एक रूम आसा. तशेंच आराधनाच्या कोपेलासय एक रूम आसा केला, थंयसर तुमी वेचें. आमच्या पुणशेतांतून ह्या वर्सा आमी बायबल डायरी परगट केल्ली आसा. कोंकणी, कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेन हर एका दिसाची वाचपां, नियाळ, किर्तनां, सांताची जिणी, मागणी, नोवेना सक्कड ह्या बुकान आटापता. थंयसर भायर स्टॉलान तुमकां मेळटा, ती तुमी घेवची. आतां आराधनान आमी भाग घेवया. आनी मुखले मीस एका वरार मलयाळम भाशेंत आसतले आनी ह्या फाटल्या 12 दिसांनी हांगासर जालेल्या ह्या परबेचे निमाणे मीस सांजेर 6 वरार आसतले. आमचे दिएसीसचे विगार जेराल मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. त्या उपरांत सक्रामेंताचे पुरशांव आसा, एवकरिस्तीक पुरशांव आसा. तुमकां सुमेस्तांक त्या मिसाक आनी पुरशांवाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. एवकरिस्तीक जेजूक आमी राज रस्त्यार व्हरून परत्यान पुणशेताक हाडून थंयसर बेसांव जोडतल्या आनी बावटो देंवयतल्या. त्या मुखांत ह्या वर्साचें बाळूक जेजूची वार्षिक परब संपयतल्या. तुमकां सुमेस्तांक ह्या पुरशांवाक आनी संजेच्या मिसाक मोगाचें आपोवणें. नमो नमो मुंड्यारू पाली पोनस्या नमो नमो सोडपंदारा सक्रामेंता आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता रूपाली पोनस्या नमो नमो सोडबंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा
सोदेव तूं आमकां मेळो आवलाय. सांगात व्हडा ताळ्यान. सर्गी सोदेव तूं आमकां मेळोंक रावलाय. देव पोंडी पोवन तुवें मुंड्याचेर घेतनाय. व्हडा ताळ्यान. देव पोंडी पोवन तुवें मुंड्याचेर घेतनाय. मुंड्या रुपार येवन तूं आमची संगी रावता. मुंड्या रुपार येवन तूं आमची संगी रावता. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. मुझ्या रूपाली पोनश्च्या. नमो नमो सोडबोंदारा. सक्रमेंतांत आमकां रक्षा. परत आमी सांगता गावया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. मुड्या रूपाली पोनश्च्या. नमो नमो सोडबोंदारा. सक्रमेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. हालेलुया. 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 तुमचे हात उभारून. हालेलुया. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Argan tuka sumya Jesu. Hoglap tuka sumya Jesu. तुका सुम्या जेजू. Stuti tuka sumya Jesu. सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेसू. महिमा तुका सुम्या जेजू. आराधन तुका सुम्या जेसू. आराधन तुका सुम्या जेजू. वंदन तुका सुम्या जेसू. वंदन तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेसू. महिमा तुका सुम्या जेजू. स्तुति तुका सुम्या जेसू. स्तुति तुका सुम्या जेजू. हालेलुया. 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 जेसू या दोनपरांच्या वेळार या पूण तळार सुम्या तुझ्या हाजीरपणांत रावचे ते भाग तुवें आमकां फोव केलाय. अर्का जेसू. थँक्यू जीसस. सुम्या सबार वर्सां आदी या बोर गुड्यार या सुक्या गुड्यार कितें जायत म्हणून साहित्याने चिंतले आसतले. ताच्या मोतींत सवाल आयले आसतली. आणि जेसू त्या पुंतळार तुझ्या बाळपणाक मान दिवन त्या मिशनरीनी बेल्जियमचे मिशनरी ते देवासांव आराम करतना एक कीट कशें आसले. पूण जेसू तुझी खुशी जाली ह्या तळांत हांव तुझ्या बाळपणाक मान दिता आसतना हांगा तावन तुझ्या कुरपेची जर वाळजली आणि आम्ही सर्वांनी सुम्या तुझे तावन आशीर्वादान जोडीचे म्हणून तुझी खुशी जाली. आणि जेसू हांगासर
आम्ही तुझे समकारासची तुझे आशीर्वादान जोडलेले तुझ्या कृपे जरीसो अनुभव जोडलेले सोम्या साक्ष कशी या दणपरांच्या वेळार जेजू तुझे मुखार आसा आणि सोम्या या उंड्या रुपार रावून तुझो सांगात तू आमकां दिवून आसाय जेजू या तुझ्या पवित्र हाजीरपणात हांव तुझो सांगात तुझो दैविक मोग तुझो दैविक अनुभव तू आमकां हर एकल्याके दिवून आसाय जेजू थँक्यू जेसस अर्कां जेजू आम्ही फावो नाईन तरी सोम्या तुझ्या समकार रावून तुझो सांगात बघून तुझे आशीर्वादा जोडून तुवें आमकां तुझे लागीं ओडून घेतल्या जेजू अर्कां जेजू थँक्यू जेसस सोम्या सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक आयलाय सर्गीचो देव तूं सोम्या या साद्या उण्या रुपार आमकां मेळोंक आयलाय हर एकल्यागे हांगासर आसच्या भाव भयणींक तूं मेळोंक आयलाय अर्गां जेजू थँक्यू जेसस सोम्या देव पूण तुजें लिपोवन या साद्या उण्या रुपार तूं आमचे संगत आसाय 2000 वर्सां आदीं त्या जेरुसलेमांत नाझरेतांत गलिलियांत जुदेयांत पावला घाल्लोलो तुंस सोम्या आमचे समकार हाजीर आसाय तुंस सोम्या तूं त्या दिसा त्या लोकांनी तुझे दिश्ट घाली आणि तुवें तांचेर दयाळेची दिश्ट घाली त्या लोकांनी तुका म्हजी काकूत कर म्हणून मारले थोड्यांनी आमकां गूण कर म्हळें आणि थोड्यांनी सोम्या आमची बिरमोत पाव म्हळें थोड्यांक आपूण थोड्यांक खास उतरान तुझ्या द्रश्टेन तुझ्या हाजीरपणान सोम्या तुझ्या दैवीक स्पर्शान तुवें तांकां आपुडले आनी गूण केले बरें केलें थोड्यांक तुजो दैवीक मोगाचो अणभव जालो थोड्यांक तुझ्या त्या दैवीक सक्तेचो अणभव जालो थोड्यांक तुजी गूण करची सकत लाभली थोड्यांक तुजो मोग अणभव जालो कोण सकट सांडलेली म्हूण आसलेले सोम्या तांकां तुवें आरावन घेतलें आनी सगळ्या मनशा कुळा जेजू त्या कालवारीच्या दोंगरार तुवें आरावन घेतलें तितलेंच मात्र न्हय हांव तुमचे सांगत आसतलो संवसार सरा पर्यंत हांव तुमच्या सांगत आसतलो म्हळें सोम्या आनी आपले तूं आमचे सांगत आसाय जेजू तूं आमचे सांगत आसाय जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 जेजू आयच्या दिसा हो आमी दीस प्रत्येक जाणी हो वेळ सोम्या आमी नेमी आरलेलो आसा सगळ्या भुरग्यां खातीर मागच्याक जेजू तुजीच खुशी त्या सगळ्या भुरग्यांनी तांच्या आवय बराबर आवय बापाय बराबर हांगासर तुज्या हाजीरपणाक येवचे आनी तुजी आशिर्वादां सोडची ही तुजी खुशी सोम्या सांगत आस जायत्या भुरग्यांक हांगासर येवंक साध्य जावना तांच्या नांवान तांच्या भुरग्यां खातीर आशिर्वादां मागच्याक जेजू हे आवय बापाय हांगासर आसात सोम्या ही तुजी खुशी जेजू ह्या भुरग्यांक ह्या दणपराच्या वेळार तुजे तावन आशिर्वादां फावूस आयसे म्हणून जेजू त्या दिसा त्या आवय बापायनी त्या भुरग्यांक तुजे लागीं हाडटा आसतना तांकां तुवें सांगलें लागीं ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा आनी त्या आवयांनी तांच्या भुरग्यांक तुजे लागीं हाडटना सोम्या तशीसांनी बेस्टायलें पूण जेजू तुवें तांकां तुजे लागीं मोडून घेतलें आनी तांकां आरावन आशिर्वादीत केलें सोम्या आज हांगासर ही भुरगीं आसात जायत्या भुरग्यांक हांगासर येवंक मोन आसलें जावं पुरो तांच्या आवय बापायक हाडूंक मोन आसलें पूण थोड्यांक साध्य जावंक ना या हेर अडकळी आयल्यात ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा म्हळें
जे कितें सोम्या भुरग्यांक तुजे लागीं हाडूंक अडखळटा तें आमी कान सोडी जाय आनी भुरग्यांक तुजे थंय हाडी जाय. ही तुजी उतरां आजुनूय आमकां जागयतात. जेसू हांगासर आसच्या सगळ्या भुरग्यांक आमी तुका समर्पिता. आनी सोम्या ह्या भुरग्यांचेर आमच्या घरांनी आसच्या आमच्या वाड्यांत शेजारा कुटुंबांनी फिरगजेंत आसच्या हर एका भुरग्या खातीर मागोंक जेसू आमी हांगासर आसा. सोम्या तीच उतरां आमच्याय कानांत आसगून ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा. सर्गींचे रास तसल्यांचे आनी त्या भुरग्यांक आरावन आशिर्वादीत केल्लो तोच जेजू सोम्या तो आमचे संगत आसाय. आज हर एका भुरग्याचें काळीज जिवीत फुडार तो आशिर्वादीत करताय. हो आमचो बरो असो. भाऊ भयणीनो भुरग्यानो ह्या जेजूची आशिर्वाद मागोवंक हांगासर आमी आसा. ह्या तळांत साहित्यान बरें पोंड जालां. साहित्य भुरग्यांक सोम्याची आशिर्वाद मेळ्ळ्या. बावार्थान मागा त्या सोम्याचो सांगात आमी सोदून गावया गीत. म्हज्या सोम्या म्हज्या धणया तुजो सांगात म्हाका दी. म्हज्या सोम्या म्हज्या धणया तुजो सांगात म्हाका दी. म्हज्या सोम्या म्हज्या धनिया तुजो मोग कसलो जावन आसा. वर्णूंक म्हज्यान जावची ना. वर्णूंक म्हज्यान जावची ना. म्हज्या सोम्या म्हज्या धनिया तुजो मोग कसलो जावन आसा. वर्णूंक म्हज्यान जावची ना. वर्णूंक म्हज्यान जावची ना. तूं आसल्यार म्हाका बेंबिरांत ना. तूं आसल्यार म्हाका बेंबिरांत ना. तूं आसल्यार म्हाका कांय सुणेना. परत गावया आमी. तूं आसल्यार म्हाका बेंबिरांत ना. तूं आसल्यार म्हाका कांय सुणेना. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुजो मोग कसलो जावन आसा. वर्णूंक म्हज्यान जावचें ना. म्हज्या सोम्या म्हज्या धनिया तुजो मोग कसलो जावन आसा. वर्णूंक म्हज्यान जावची ना. वर्णूंक म्हज्यान जावची ना. म्हज्या सोम्या म्हज्या धनिया म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुजो मोग कसलो जावन आसा. वर्णूंक म्हज्यान जावची ना. वर्णूंक म्हज्यान जावची ना. भावा भयणी तुमचे दोन्ही हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. पवित्र वेळ हो. थोड्यो संगती मागण्या रुपार हांव सांगता आसतना भावार्थान तुमी मागा. भावा भयणीनो तुमच्या लग्नाच्या दिसा आल्तारी मुखार पवित्र सभेच्या हाजीरपणांत एक बासवणी तुमी केल्ली. देवाक ती केल्ली. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेतले हांव. क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हानवड करतले हांव. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेतले हांव. क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे ल्हानवड करतले हांव. कीर्तन 127 वाक्य 3 म्हणटा भुरगीं देवाचें देणें. भुरगीं देवाचें देणें. ह्या देण्या पासत तुज्या भुरग्यां पासत देवाक अर्कां दी. ती व्हड आसा जावं पुरो ल्हान आसात. तुमी सांगलें आयकतात वा आयकणात. ती हट्टी आसात
रागिश्ट आसात कितेंय ती जावं पुरो. भुरगीं भावा भयणी देवाचें देणें. भावा भयणी जें भुरगें तुजें आसा तें देवाचें देणें. असलोच भुरगो जल्म जाय, असलेंच भुरगें जल्म जाय म्हणून कोणेंच आमी तुमी डिसायड केल्लें ना. जें देणें जावन तुमकां दिलां जाल्यार तें देवान दिल्लें. देवाक जावं अर्गां तुका सुमयाची सो. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या भुरग्यांच्या देण्या पासून देवाक अर्गां दी. जायते पटी त्या भुरग्यांनी तुका दुखयलां आसतलें. तुमी सांगलें आयकूंक ना, पाटी उलयतात, हट्टी आसात. ह्या घडये तुज्या काळजांत त्या भुरग्याक बक्षी. जेजूच्या नांवान ताचें नांव आपय आनी सांग, हांव तुका बक्षिता. तुमी तुमच्या भुरग्यांक दुखयलां आसतलें. कळीत आसून या नासतना तुमच्या मतींत म्हज्या भुरग्यांक तशें जायजे, असं बरी जायजे, ताच्या बरी जायजय म्हणलें उद्देश आसून त्या भुरग्यांक कितें आशेता, त्या भुरग्यां तें कितें आसा तें समजून घेवंक चुकोन पडोन तुमच्या चिंतपा प्रमाणे त्या भुरग्याक आकार मेळय म्हणून जायते पटी त्या भुरग्यांक चिड्डिल्लें आसा जावं पुरो. त्या तुमच्या उतरांनी त्या भुरग्यांक दुखयला, शिराप घाला आसतलो. ह्या घडये भावा भयणी चुकोन कळीत आसून ह्या नासतना तुमच्या भुरग्यांक तुमी शिराप घाला जाल्यार सोमे लागचें बोक्साणें मागा आनी सांगात तुमच्या भुरग्यांचें नांव तुमच्या काळजांतच उडास काडा. मोतीन मौनपणी तुमच्या भुरग्यांचें नांव आपय आनी सांगा, तुका दुखयलां जाल्यार, तुका कश्टिलां जाल्यार, तुका शिराप घाला जाल्यार म्हाका बक्षी म्हूण मागा. भुरगें देवाचें देणें. जेजू ज्या भुरग्यांचें देणें हांगासरच्या ह्या जोड्यांक तुवें फोव केलां जाल्यार सोम्या हें तुजें आशिर्वाद. देखून हर एका भुरग्याच्या देण्या पासून सोम्या तुका दिन वाचता. भुरग्यानो, जी आवय बापय तुमकां आसात ती तुमी वेंचलेली न्ही. इट्स नॉट युअर चॉयस. सोम्यान तुमकां ती आवय बापाय दिल्यांत. कोणेच ह्या संवसार येता आसतना आवय बापाय वेंचून येवंक जायना. सोम्या भुरग्यांक आवय बापाय एक देणें जावन तुवें दिलाय आनी तें तुजें येवचें. भुरग्यानो, हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 13 वाक्य 17 अशें म्हणटा, आवय भुरग्यानो वडिलांक काल जावन चला, कित्याक ताणी तुमच्या आत्म्याचें लेक देवाक दिवंक आसा. हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 13 वाक्य 17. तुमच्या आत्म्याचें लेक आवय बापायनी देवाक दिवंक आसा. भुरग्यानो, जर तुमच्या आवय बापायन थोडे फावटी तुमकां जोर केला, एक मार दिला, या कितेंय बूज सांगला जाल्यार तांणी जबाबदारी पाळच्या दिशेन केल्या. कित्याक थंयसर भुरग्यांक कशें चलयलां तांच्या आत्म्याचें लेक देवाक दिवंक आसा. त्या देखून तांणी शिक्षीत केलां जाल्यार तांची जबाबदारी पाळल्या. भुरग्यानो, जर तुमच्या मम्मी डॅडीन तुमकां दुखयलां म्हूण बगता जाल्यार ह्या घडये तांकां बक्षिया. तुमी तांकां दुखयलां जाल्यार तुमच्या मम्मी डॅडी कशें तुमी आपयतात, तुमच्याच काळजान दोळे धांपून कशें तुमी तांकां मोगान आपयतात, मम्मा डाडा पप्पा मम्मी, तांचें नांव आपय आनी सांगा, आय एम सॉरी. काळजान तावन सांगा. कित्याक जशें भुरगीं देवाचें देणें, भुरग्यानो आवय बापाय तुमकां एक देणें. गिव थँक्स टू गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ युअर पेरेंट्स. इट्स नॉट युअर चॉयस. गॉड हॅज गिवन देम एज अ गिफ्ट. सोम्यान एक देणें जावन तुमकां दिलां. आवय बापायनो, जी जबाबदारी तुमी घेतिल्ली भुरग्यांक क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे ल्हान व्हड करतल्या म्हणून पाळल्या गे. सामाजीक नेमा प्रमाणे ह्या भुरग्यांक व्हडलें करी जाय, त्या भुरग्याच्या की व्हड जायचें म्हळ्यार सगळीं नेमां आमी पाळल्या आसतले. सोम्या मुखार दिल्ली बासवणी पाळल्या गे.
ख्रिस्ताच्या आणि त्याच्या पवित्र सभेच्या नेमाप्रमाणे तांकां ल्हान व्हडी करतले हांव म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक आमी आशिर्वादीत करतले हांव. आमची भुरगीं जेजूक लागीं आसून वाडटली म्हणली पयली बसवणी केल्ली. लग्ना वेळार सुकोन पडल्या जाल्यार सोम्याक सांगा, सोम्या आमी दिल्ली बसवणी ही पाळोवंक सुकोन पडोवन आमची भुरगीं तुज्या आशिर्वादांत वंचीत जाल्यार या घडये सोम्या आमकां बक्षी. विळापाचो ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 2 अशें म्हणटा, शुद्ध भांगरा भाशेन आमोलीक आसली ती सियोनाची भुरगीं कुंभाराच्या हातान केल्ल्या मोडक्या भाशेन जाल्यांत. परत हांव वाचता, शुद्ध भांगरा भाशेन आमोलीक आसली ती सियोनाची भुरगीं कुंभाराच्या हातान केल्ल्या मोडक्या भाशेन जाल्यांत. बाबा भयणी, our children should have been rulers. म्हणजे भांगारा बरी भुरगीं परसळाय जाय, आशिर्वादी जाल्ली भुरगीं जाय जाय, सलवल्ली न्ही, निराशेंत आसचें न्ही, बरवशान आनी मुखेलपण दिवची भुरगीं जाय जाय. हें जायनासतना रावंक कितें कारण आसा? सोम्यातान भुरगीं पयस गेल्यान की अशें जालां जाल्यार परत मागया आमी, परत समर्पण करया. जेसू हो मोठो नियाळ आवय बापायची जबाबदारी, भुरग्यांच्या जबाबदारी विशयान तुज्या उतरांत हांव आमी केलो. सोम्या, आतां हो वेळ तुवें आमकां आशिर्वादीत करचो. भाऊ भयणीनो, कोणाक उबी रावंक जाता उबी रावा, उबी रावा. तुमची भुरगीं तुमचे लागीं आसा जाल्यार तांच्या कांदार वा तकलेर तुमचो हात दवरा. दोगूय आवय बापाय, दोगांय आवय बापाय, तुमची भुरगीं तुमचे लागीं आसा जाल्यार तांच्या कांदार या तकलेर हात दवरा. हो वेळ पवित्र म्हळ्यावे, कित्याक जर तुमच्या जबाबदारेन तुमी सुकोन पडल्या जाल्यार सोम्या लागचें बोक्साणें मागलें, ताची काकुळट मागली. आनी सांगतच भाऊ भयणी, भुरग्यांनी तुमचे खातीर मागले. हो वेळ तुम्ही साहित्य पटी सांगला आसतलो, जेजू म्हज्या भुरग्याक आशिर्वादीत कर, ह्या जाका लागीं हेरा लागीं म्हज्या भुरग्यां खातीर मागा म्हूण सांगलें आसतलें. आतां वेळ आसा भाऊ भयणी, जेजूच्या हाजीरपणांत रावून तुज्या भुरग्या खातीर तुवेंच मागचें. ती भुरगीं हांगासर ना जाल्यार तुमचे दोनूय हात तुमच्या काळजाचेर दवरा, दोळे धांपा. कित्याक तुमची भुरगीं कसलीं ती जावं पुरो. आवय बापायक तांची भुरगीं मोलादीक, प्रेशस. त्या देखून तुमचे दोनूय हात तुमच्या काळजाचेर दवरा म्हणटा आसतना तुमची भुरगीं भावा भयणी तुमच्या काळजाक लागीं आसची. दोळे धांपा, दोळे धांपा. ह्या घडये जेजू ही आवय बापाय तांच्या भुरग्यां खातीर मागोन आसा. सोम्या, तुजी आशिर्वादां तांच्या जिवितांत सोम्या ह्या भुरग्यां खातीर तांणी जायते आशिल्लां जावं पुरो. म्हज्या भुरग्यान क्लासीन फर्स्ट स्टेज जाय, म्हज्या भुरग्यान डान्सान फर्स्ट स्टेज जाय, कराटे क्लासीन फर्स्ट स्टेज जाय, आनी सगळ्यांत ती फर्स्ट सगळ्या भुरग्यांच्या की म्हजे भुरगे ऊस आसा जाय म्हणून मागला आसतलें. पूण जेजू आयच्या दिसा ह्या दोनपरांच्या वेळार तुज्या हाजीरपणांत रावण सोम्या ती भुरग्यां खातीर तें जाय हें जाय म्हणून मागते ना. सोम्या, ह्या भुरग्यां खातीर जेजू ती तुजी आशिर्वादां मागोन आसा. सोम्या, कितलें वर्थ तें बाग तुवें ह्या दोनपराच्या वेळार ह्या भाऊ भयणीक फाव केलाय. सोम्या, तुजी आशिर्वादां सोम्या तांच्या भुरग्यां खातीर मागच्या. जेजू, ही आवय बापाय तांचे हात तांच्या भुरग्यांच्या तकलेर भुजांचेर दवर मागता आसतना, सांगत आसता तांचे हात आपल्या काळजाचेर दवर मागता आसतना ह्या सगळ्या आवय बापायचे हात आशिर्वादीत कर. सोम्या, जशें तूं ह्या भुरग्यांक आपणूक आशेताय तशेंच ती तांची आवय बापाय आपूण मागता आसतना तुजी सकत तांच्या आवय बापाय मारिफात जेजू तांचे थंय प्रवेश जावं दी. माग भाऊ भयणी, माग. तुजें भुरगें तुजे तावन केदींकच पयस वसना जावं दी. हट्टी जावन तुमचे तावन पयस वसना जावं दी म्हूण मागा.
तुमची भुरगीं जेजू तावन पयस वसना जावं दी म्हूण मागा. जेजू म्हज्या भुरग्याक तुजे तावन पयस वरिनाका जेजू म्हूण माग. साहित्य बटी आवय बापूय रडचें आसा भुरगीं वाडोवन येता आसतना. जेजू फादर म्हजी भुरगीं मिसा वचनात मागणी करिनात. केदाळापणी तुवें तुज्या भुरग्यांक जेजू म्हज्या भुरग्याक तुजे तावन पयस वरिनाका म्हूण मागलां गे. ह्या घडये माग. भावार्थ तावन पयस वचोंक सोडिनाका जेजू म्हज्या भुरग्याक म्हूण माग. तिसरें भुरगीं कुटुंबाच्या एकवटांत पयस वसना जावं दी म्हूण मागा. खंयच्याय वायट सवयांक वळख जावन वायट सक्तीच्या बळान वायट वडण्याच्या बळान आमाल पिवणे ड्रग्स मादक द्रव्य अनैतिक संबंध असल्या संगतीक वळख जावन कुटुंबांत भुरगीं पयस वसना जावं दी म्हूण मागा. येसू ह्या घडी आवय बापूय तांच्या भुरग्यां खातीर मागता आसतना सुम्या कोणीय भुरगीं असल्या संगतीक बली जावन असल्या बंधनेत आसा जाल्यार जेजू तुज्या नांवान त्या भुरग्यांक सुटका जावं दी. सेट देम फ्री ओ लॉर्ड. सुटका जावं दी जेजू. सुटका जावं दी. पंचव्यान तुमची भुरगीं तुमचेर रागार जावन गरसण वसना जावं दी म्हूण मागा. जावं पुरो पयशां खातीर जाग्या खातीर असल्या संगतीक भुरग्यां मदें झगडे जावन एकामेका तावन पयस वसना जावं दी म्हूण मागा. वसना जावं दी म्हूण मागा. भावा भयणी ह्या थळार रावून सोम्याच्या हाजीरपुरांत रावून तूं मागता आसतना एक दीस हे मागणें फळादीक जातलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मागा मागा मागण्याचो फळ व्यर्थ जायना. सोवे तुमची भुरगीं निराशेंत सलवणेंत पडोवन आपले जिवीत होगडायना जावं दी म्हूण मागा. येजू आमच्या भुरग्यांक भरवोसो घाल. जिवितांत कितें तरी साधन करूंक जाता असलो भरवोसो तुमच्या भुरग्यांक उदेव दी म्हूण मागा. मागा. सातवें तुमची भुरगीं जैत्यवन जावं दी म्हूण मागा. जैत्यवन जावं दी. संपूर्ण खंयचोय बेस्त विंचतात खंयचेय काम ती करतात कसलीय फुडार ती विंचतात जाल्यार तांचो जैत्यवन जावं दी म्हूण मागा. साहित्य बटी तुमी भुरग्यांक सांगलें आसा जावं पुरो तूं सत्यनास जावन वच या तूं कितेंय जावन वच म्हूण सांगलां आसा पुरो बेजारायन. ह्या घडये तूं येदोळूच सोम्या लागीं बॉक्सांनी मागलाय पूण ह्या घडये माग सोम्या असलें सांगलां जाल्यार म्हाका बक्षीस जेजू भुरग्यांक जैत्यवन कर म्हूण मागा. आठवें तुमची भुरगीं तुमच्या उतार प्रायर तुमकां सांगात दिशें सोम्या फाव कर म्हूण मागा. फाव कर म्हूण मागा. णवें तुमच्या भुरग्यांचो फुडार आशिर्वादीत जावं दी म्हूण मागा. हांवें थोडूच सांगलें हांगासर तुमी कितेंय मागोंक नात. एकच जेजू म्हज्या भुरग्याक आशिर्वादीत कर म्हूण मागोंक भाव भयणी तूं ह्या दणपरांच्या वेळार हांगासर उबे आसाय. आशिर्वादीत कर म्हूण मागा. दावे तुमच्या भुरग्यांच्या कुडींत कसलीय पिडाशिडा आसा जाल्यार राग हट ह्या तांकां कसलीय पिडाशिडा आसा कुडीची जायत्या भुरगीं आवय बापायनी सांगलें आसा ल्हान ल्हान भुरगीं विविध पिडेंत आसात भाव भयणी. जेजू ह्या घडये म्हज्या भुरग्याचेर हात दवरून हांव मागता आसतना सोम्या तुजी गुणकटची सकत म्हज्या भुरग्यांच्या कुडीन प्रवेश जावं दी म्हूण मागा. जेजू ही आवय बापाय आपल्या भुरग्यां खातीर मागोन आसतना खंयच्याय भुरग्यां कसलीय अस्कत काय उणेपण आसा जाल्यार सोम्या दैवीक वयसा त्या दिसा कशें त्या आवय बापायन त्याच्या भुरग्यांक तुजे लागीं हाडटना जेजू तुवें हारावन आशिर्वादीत केलें तशेंच सोम्या ह्या घडये तुजी गुणकटची सकत ह्या भुरग्यांच्या आनी ज्या भुरग्यां पासून आमी मागोन आसा तांच्या कुडीन प्रवेश जावं दी. प्रवेश जावं दी जेजू. गुण कर सोम्या तांकां. जर खंयच्याय भुरग्यां राग हट भें
खावचें न्ही आसत जाल्यार तस जाल्यार संगीत हांव सुटका जावं दी. थोड्या भुरग्यांक शिकोवंक कश्ट जाता, शिकलें उडासांत उरना, समजना सुब्या तांकां गिन्यानाचें देणें दी. थोड्या भुरग्यांक एका रितीची निराश येता, कितेंच करूंक नाका, कितें की करचेंच नाका म्हणल्यार तसल्या निराशेन बांद पासंद आसली भुरगीं आसा. जेजू तांकां ह्या घडये तूं बरवसो दी, धैर्य दी जेजू, धैर्य दी, धैर्य दी जेजू. थोड्या भुरग्यांक थंय दिश्टीचे समस्या आसात, थोड्या भुरग्यांक थंय पोटाचे समस्या, जिरवण समज जायना, आनी थोड्यांक हातांची पांयांची दुखून, ल्हान भुरगीं कॅन्सराच्या पिडेंत आसात, काळजाच्या पिडेन कश्टोवची भुरगीं आसात. जेजू असल्या सकट भुरग्यांक तुका समर्पित आसतना तुजी सकत सुम्या ह्या घडये त्या भुरग्यांक थंय प्रवेश जावं दे. ह्या भुरग्यांक वायट शक्तीच्या बांदपासतांत सुटका दी जेजू. तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत विशेष रितीन तांचे थंय देवण येवं दी. बळान भर सुम्या तुज्या सक्तेन भर गव्यांक समर्पितां जेजू, समर्पितां तुका भुरगीं व्हडां सगळीं सांगत गीत म्हणया समर्पितां जेजू. समर्पिता जेजू मुझे जीवी, समर्पिता जेजू मुझे जीवी, सांडून पातखी जिणी नितळ म्हाका तुका, सांडून पातखी जिणी नितळ म्हाका तुका. हे सोमिया गे सोमिया भुरग्यांक म्हज्या समर्पिता तुका. म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज म्हजें दिता तुका. जिवीत म्हजें गे सोमिया गे तूं म्हाका. गे सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत म्हजें दिता. भुरग्यांनो शिकप म्हजें दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका शिकप म्हजें, शिकप म्हजें दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका शिकप म्हजें सगळीं भुरगीं फुडार म्हजो दिता तुका. गे सोमिया गे तूं म्हाका फुडार म्हजें दिता तुका. वर्गा तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. भावा भयणी, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सुम्यान आशीर्वादीत केला. ह्या आशीर्वादा तुमच्या जिवितांत, तुमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत सदांच आसतली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. साक्रामेंतांतल्या जेजूची आशिर्वादां घेवन आयते रावया. जेजू ह्या घडये तूं आमकां आशिर्वादीत करतना ह्या तुज्या पवित्र हाजीरपणांत तूं ह्या आशिर्वाद ह्या भुरग्यांक लाभलेली सदांच उरों दी. आनी ज्या भुरग्यां पासून आमी मागलें, हांगासर आसात, घरांनी आसात, परगांवांत आसात, सगळ्या भुरग्यांक जेजू तुज्या आशिर्वादां फोव जावं दी. तुजें हाजीरपण तांचे थंय सदांच आसूं दी. तुज्या बळवंत हातांनी तूं तांकां सांबाळ. तुजे तावन तूं पयस सरो. तूं तांकां केदींच सोडिनाका जेजू. आमेन. Media voda sacramenta
मान करूया पोरविल्या त्या रूपा बोधा नव्यो रिती आदार्या सलबोन विचा अस्कत पिशव्या मावताचे बोळ दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एका साड्यात हसिता दुर्गा दोगांच्या स्मिरिता समासमीना वाटता प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रमेता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फोळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोव कर सो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तुजो मोग कसलो जावन आसा वर्णू म्हज्यान जावची ना वर्णू म्हज्यान जावची ना तूं आसल्यार म्हाका बेबी रातना तूं आसल्यार म्हाका कांय सोडिना देव मानव झाला धरतीवर आला मानवत शिरला देव मानव झाला धरतीवर आला मानवत शिरला त्याने अंधल्याने दृष्टी दिली देव मानवत शिरला त्याने अंधल्याने दृष्टी दिली देव मानव झाला देव मोनीस झाला संसारी तो आयला मनुष्यामध्ये जियेला देव मोनीस झाला संसारी तो आयला मनुष्यामध्ये जियेला ताने कुर्ड्यांक दिसला बैल्या देव मनुष्यामध्ये दियेला ताने भलायकी सर्वांक लाभयल्या देव मनुष्यामध्ये जियेला हॅलो check halo 2026 वर्सा 2 जुबल्यो बामी संभ्रमता कार्मेलीत मिस्तेक कुर्साचो सांजवाव
सांत म्हूण पासारून 300 वर्सां सोमतात. तशेंच पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण पासारून 100 वर्सां सोमतात. हे विशय मतीन दवरून कार्मेल प्रेरन, कार्मेल लायट, कार्मेल दियाना कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश भाशेंत 3 डायरी आमी तयार केल्यात. ह्या डायरीन कितें आसा? सकट मागणी, नोवेना, हर एका दिसाची वाचपां, किर्तनां, नियाळ, सांताची जिणी, तशेंच पुरसाचो सांजवाव हाचे विशीं माहिती. कुटमान शेजारा संभ्रम चलता आसतना ही बायबल डायरी इनाम वा काणीक जावन दिया. हर एक दीस ती बायबल डायरी वाचता आसतना तुमचो ती उडास दवरतली. मंगळूर, उडपी, कारवार गोंया, मैसूर, बँगलोर, मुंबयच्या प्रमुख जाग्यांनी ह्यो बायबल डायरी तुमकां मेळटात. आजूच तुमची प्रती घेया आनी नवे वर्स देवाच्या उतराच्या उजवाडान सुरवात करया.